हांव एक PWD कॉन्ट्रॅक्टर. आमी एक प्रेस घेवपाक कारण की पयरूच एक सरकारान 20% बिलो जे आमी पयलीं काम कोट करताले ते एक सर्क्युलर काडून ते आतां ओपन केला. तेका विरोध करपाक आमी प्रेस घेवपाक आयज हांगा बसले. हेजें प्रमुख कारण कितें तर आमी जे गोंयकार आसात जर हे 20% बिलो जे आमी काम कोट करता हे जर सरकारान विड्रॉ केले तर आमी गोवन हे कामां करूंक पावचे ना. हेजें कारण कितें जे आमच्याकून जे व्हडले जे मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते चड बिलो मारतले कामां आनी कामां आमकां पॉसिबल जावची ना तितल्या बिलो काम कंप्लीट करपाक. आनी सेकंड थिंग कितें तर जे नवीन आमचे भुरगे इंजिनियरींग जे आयज शिकतात जेंकां कोणाक इच्छा आसा नवीन PWDचे लायसन्स काडून ह्या धंद्यान येवपाची ते फाल्यां विचार करतले की इतले बिलो मारून आमी कशी कामां कंप्लीट करतले. आनी नवीन जे तरणाटे जे पास आवट जाता इंजिनियरींग हे केन्ना ह्या क्षेत्रान पावल दवरपाक पोवचे ना. आनी दुसरी गोष्ट कितें कामाचो दर्जो जो आसा पळय जे चड बिलो मारून जे कॉन्ट्रॅक्टर घेतले हे कंप्लीट करूंक पावचे ना. तेजो सगळो इफेक्ट प्रत्येक मतदारसंघार जातलो आनी विकास कामांचेरूय जातलो. आनी कालूच आमी एक होनमर सीएमाक एक निवेदन दिलां आमचे 13 म्हापसा PWD चे सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हेचे माननीय मुख्यमंत्र्यान फेर विचार करपाचो आनी हो निर्णय स्थगीत दवरपाचो. आनी एक दुसरी गोष्ट सांगूंक सोदता हेचेर एक कमिटी फॉर्म करपाची सरकारान आनी त्या कमिटीक आमकां सुद्दां नेमणूक करपाची एक इंजिनियर नेमणूक करपाची तेंचे आनी तेंचो पयलीं अहवाल घेवपाचो आनी तेचेर अभ्यास करून मागीर हेचेर डिसिजन घेवपाचें. आम्ही सगळे कॉन्ट्रॅक्टर फोणेचे कॉन्ट्रॅक्टर ऑलरेडी एक पेडण्या ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि आता आम्ही फोणेकार आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता. द मेन इंटेंशन बिहायंड दीस प्रेस कॉन्फरन्स जाल्यार हो 20% कायदो फ्रॉम 94 till 2024 हो एक्झिस्ट आसा. 30 years everything was going very smoothly. There was nothing, no problem होईल. आता सडनली ते परिपत्रक काढला की 20% हो कायदो काडचो. द इफेक्ट ऑफ दॅट आणि सो म्हळ्यार रोखडो इफेक्ट कळटलो. मेन इफेक्ट क्वालिटी ऑफ द वर्क वील बी हार्म. कॉन्ट्रॅक्टर वील बी इन नो पोजिशन टू गिव अ बेटर क्वालिटी. Some of the contractor will leave the work on the half of the year. So the development of the state as well as development of the particular city will be the harm. Second point, our new diploma holder as well as degree holder who want to just start their career, they will be demoralized. They will not able to execute the work at the rate of 25 to 30%. Third point, आमचे लोकल जे आहा जे लायवलीहूड आपले जगता तांकां कामां मेळपाना. their future will be blank. आणि 30-35% कोट केल्यार तांकां कामच मेळपाना, तेंचे लायसनूय अपग्रेड जावपाना and they will be thrown out from this race. So I request आमी काल मेळ्या सीएमाक मेळ्या आमी 15-20 जाण सीएमाक मेळ्या आणि ओनली फ्यू ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एप्रोच केला मिसगायडेड केला. आय से मिसगायडेड ते कोण एप्रोच जाला पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरूच न्ही. आणि जवळ जवळ 90% ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टरांक हो 20% कायदो जाय हे ताका मेळोन प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी हॉनरेबल PWD मिनिस्टर एज वेल एज आमचो हॉनरेबल डायनामीक चीफ मिनिस्टर हेका मिसगायड करून तेंच्यांनी ते तशें केलां. सो आमी आज जमल्या इट इज अ हाय टायम. आमी ऑलरेडी एकदां मेळ्या सीएमाक आतां आमी फोंड्या घेतला फुडें आमी मडगांव घेतली. सो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतां की एक्सपर्ट आसता पळय ह्या हितूर सिवील इंजिनियर बी तांकां अपॉयंट करचे कमिटी अपॉयंट करची तेंचें कन्क्लुजन घेवचें आनी सद्या हो कायदो काडला तो स्थगीत दवरचो. कन्स्ट्रक्शनान आसा PWD कॉन्ट्रॅक्टर गेल्ले 1 जुनाक एक PWD डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर पास केला की 20% बिलो सकयल कितले वचपाक शकता म्हणून. हितून कितें जातलें पयलींच आमकां 20% म्हणटा हेंच परवडना. आतां जे मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे कडेन मशिनरी अवेलेबल आसा जावं हें आसा तांकां कदाचित हें परवडूंक शकता. पूण आमचे सारके जे बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय हांकां हें शक्य जावचें ना. 20% म्हणल्यार मिन्स कशें जाता तुमचो जो PWDचो हें आसा GSR हो पयलींच आमी आतां म्हाका दिसता आमी हें करता पळय एक्झिक्यूट ते 2023चो GSR हो 2 वर्सां फाटले. आयज ती रेट आनी आयची रेट ही आमकां परवडपा सारकी ना. तितून भितर 20% भितर 20% भितरूय जर आमकां सकयल वयचें पडलें जाल्यार हितून ही रेट आमकां परवडपाची ना. आज मटेरियल कॉस्ट डिजल कॉस्ट ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट लेबर कॉस्ट ही सगळी हेजेर पावली आसा. आनी ती जी रेट दिल्या
ती आमकां कशीच परवडपाची ना. आतां हें जालें PWC बद्दल. तर PWCन सर्क्युलर काडला, हेजो अर्थ हो सगळो IDA डिपार्टमेंटाक लागलो, पंचायतीक लागलो, ZPक लागलो, सगळे डिपार्टमेंटांनी जे हें जाता पळय सगळ्यांक हो एप्लिकेबल जालो. आतां म्हाका सांगा, PWCन कदाचित एक मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, हेचे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, PWCचे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर हे खंय तरी फेस करून जे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते खंय तरी तेंचे कडेन मशिनरी, तेंचे कडेन ते इक्विपमेंट आसून ते सहज हे करपाक शकता कदाचित. पूण आयज आमचे सारके कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे गोवन प्रॉपर गोवन जे भुरगे इंजिनियर जाल्या तांकां एक गव्हर्मेंटान CMानूच एक हें हाडली की तेंच्या खातीर स्पेशल कामां काडटाले आनी ती तेंच्याच खातीर दवरताली, रिजर्व करून दवरताली न्ही, रिजर्व करून दवरता आनी ती तेच कोट करताले. म्हाका एक सांगा, जे मनशा कडेन फायनान्शियल जो मनी सावंड आसा पळय, आतां एक 4 लाखाचें काम धरया, ते जर 20% मायनस करी जाल्यार जवळ जवळ 3 लाख, तितून भितर 80% मायनस जाता, 3,20,000 तें काम एक्झिक्यूट करचें पडटा. जो मनीस फायनान्शियल जो सावंड आसा पळय तो कितलोय पर्संट बिलो वचूंक शकता आनी जो एक्झिक्यूट बरें काम क्वॉलिटी जर मेंटेन करतलो न्हू जाल्यार तो मनीस तो हें करपाक शकना. 26 मे ह्यांचो जो सर्क्युलर PWC डिपार्टमेंटान जो इश्यू केला आनी आमकां जेन्ना तो मेळ्ळो तेन्ना आमी पळयलें तातूंत की जे लिमीट जे आशिल्ले की बिलो 20 आमी वचपाक शकता आशिल्ले ते काडले आनी ते कोणाक लागून काडले तर सम कॉन्ट्रॅक्टर्स आमचे कोण भाव आसतले एप्रोच जाले CM सराक तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला आसतली आनी त्या प्रमाणे ते तेणी रिक्वेस्टाची ओके केली. पूण तातूंत एक बारीकशीची गजाल आसा, जे वेल सेटल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर्स मे बी सर्वायव जावं शकता, पूण गोंयचे स्थानीक आमचे सारके यंगस्टर कॉन्ट्रॅक्टर हे सर्वायव खंयना खंय तरी जावचे ना. कित्याक खूब बिलो वचपाची म्हाका खबर ना की व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर्स कितें करूं शकतले, पूण आमचे सारके कॉन्ट्रॅक्टर्स बिलो वचून कामां करपाक शकना. तितून उपयोगी ना. जे कोणा कडेन जे फायनान्शियली सावंड आसा पळय ते भरपूर कामां करत वयतले. म्हाका दिसता तितून भितर ते क्वॉलिटी मेंटेन जावची ना तेंचे भितर. रस्ते पयलींच हांगसर परिस्थिती अशी आशिल्ली की आयज पयशांचो एक हें जातालो, म्हणल्यार पयशे आमकां वर्क ऑर्डरी मातशी लेट मेळटा. थंय एक CMा कडेन म्हाज्या उलयलो, CMा कडेन हें आसा, वर्क ऑर्डरी लेट मेळटा आनी ती जी रेट आसा पळय ती आमकां कशीच परवडपाची ना. आतां म्हाका दिसता त्या सर्क्युलराचेर आमचो रुद्रेश बाब उलयला, तसोच संदीप आमोणकर उलयला, तेंच्यांनी सगळें ब्रीफ केलें. हे सर्क्युलर हांव CMा कडेन कळकळीची विनंती करता की हो सर्क्युलराचेर तुमी विचार विमर्श करचो आनी हो सर्क्युलर आमचो जो पयलीं आशिल्लो तसोच दवरचो.